सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. हांव कॉमेडियन मारियो बाब आतुंडो डायस आनी मॅक्स्टन कारवालो हो हांव खास करून व्हिडिओ करता. म्हगे बरो मनीस हांवें पयलें कोंकणी शॉर्ट फिल्म काडलोलें आनी तुजे मुखार दवरलें. जाय जाणांनी तें लायक केलें, शेअर केलें, सबस्क्रायब केलें म्हगे चॅनल पयलेंच आनी जायते लोकांनी हें पिक्चर वाखाणलें. तेका लागून हो व्हिडिओ हांव करता म्हगेले सगळे आर्टिस्टांक म्हगे कलाकार आय तितल्याकूय थँक्स करपाक. आयज आमचे मुखार आसा आमगेलो मॅक्स्टन, म्हगे गांवचो भाव. तेणी हेच्या पयलीं एक्टींग केलां ल्हान ल्हान प्लेयां. तो एक्टींग करतालो ल्हानपणी आसतना आनी तेणी म्हगे फिल्मां आयज पयलोच एक्टींग केलां आनी आतां कॉमेडी काडल्या. हांवें फ्रेंडाची केस्तां आरसी आनी आतां आमगेली रेड कार्ड येता तितूकूय सगळे व्हिडियो तो आसा आनी बरो मनीस तेणी बरो रोल केला. आज हांव तेच उतरांतल्यान ते तोंडांतल्यान उतरांतल्यान हांव आयकोसून दिता तेजी मना वो तेजी चिंतना कितें तें. मॅक्स्टन बाब सांग, हांवें बरो मनीस पिक्चर काडलें तितून तुका कितें फील जालें? हांवें हांव पयलो बरो भिलो एक्टींग तुजे हितून करता आसतना पयलो भिलो रे एक्टींग करता आसतना. एक्टींग करपाक हय मागीर तुवें म्हाका सपोर्ट दिलो की जाता जाता धरलो नीट धरलो तुवें हय जाता जाता म्हणून. मागीर ते हेजेर हांवें मातशें धरलो मातशें कळ्ळें तुका. हय पयलीं आमी केन्ना पिक्चरांक हेच करून येवंक ना न्हू. ना येवंक ना. आनी तुवें आमकां कितें सपोर्ट केलो म्हणजे आमकां कितें उमेद जाली आमकां. हय हय उमेद बरी दिली तुवें बरें जातलें जातलें म्हणून हांवें तें मागीर केलें मागीर केलें. आनी हांव म्हणून सोदता मॅक्स्टन बाब म्हणजे बरो मनीस तुका पिक्चर कशी लायनअप जाली म्हणजे बरें दिसलें एक्टींग करपाक जावं तुका जायते त्रास पडले? जायते त्रास पडले तितूंतल्यान शूटिंग बाबा ते आयंतनी बाबाक बरें कितले त्रास पडले. हय हय ते शूटिंग बाबा दवरलो कितें करता आसतना बरें त्रास पडले आमकां. पडले पूण तरी पूण आमी नेट दवरलो न्हू तो हय. जातलें बरें जातलें बरें जातलें हय. म्हणून. आनी तुजे फ्रेंड सर्कल कितें म्हणटात? बरें पिक्चर म्हणटा ते तुमच्या गांवचो लोक? लोक खरें पिक्चर बरें गेला म्हणून सगळे बरें म्हणटात बरें काडलें बरें काडलें. ओके. आनी हांव मुखार आतां पिक्चर काडटलो कसलें जाल्यार पिक्चर शॉर्ट फिल्म काडटलो तूं म्हाका आसतलो न्हू? पळय सदांच न्हू ओके सदांच तुवें आमकां पयले पिक्चरान घातलें म्हणल्यार उमेद येयली कित्याक कोणेच आमकां हें करूंक ना न्हू घालूंक ना. तुवें आमकां गायलें म्हणून तुका देव बरें करूं म्हणटा. ओके तुकाय मॅक्स्टन बाब थँक्यू. पयला न्हू तुमी मॅक्स्टन कारवालो पयलो एक्टींग करतना मातशें भिलो आनी जाताच आमकां म्हाकाय पसून हांव ल्हान आसतना म्हाकाय कडकड येतालो पूण तेमी बरें रिस्पॉन्स दिले बरें एक्टींग केलें. हांवें सांगलां ते भशेन डायरेक्शन बी केली. तेच परी हो म्हजो कलाकार मॅक्स्टन कारवालो गुंडाचो रोल करता. आनी सद्या म्हणल्यार हांव थँक्स करता म्हगे मेन आर्टिस्ट पळय तितूंतलो मॅक्स्टन कारवालो आनी बाब रेमंड, बाब मिल्टन, कॉमेडियन एशली, बाय सिल्विया, बाय सोनिया, कॉमेडियन ऑल्वी, फ्रांसिस्को, हर्षू, लेस्टन आनी सिडनी वालीस. आनी खास करून हांव स्पेशल थँक्स करता बाब रोमियो प्लासो कित्याक हें पिक्चर मुखार व्हरपाक म्हाका जायतो ताणें आदार दिलो. आनी म्हज्या एक्टरांचेर हांव देवाचें बेसा मागता कित्याक एक टीम फुटबॉल खेळटलो जाल्यार एकल्याचें जायना. सगळे प्लेयर आसूंक जाय, कोच आसूंक जाय, सपोर्ट आसूंक जाय. सपोर्ट म्हणटा तो मेन. तेका लागून म्हगे सगळे एक्टरांक थँक्स करता आनी कोणालें नांव घेयलें ना जाल्यार हांव आदीस फुडें हांव सॉरी म्हणटा. आनी मेन म्हणटा तें म्हगे स्पॉन्सर जावं सपोर्टर म्हाका जाय जाणांनी हेल्प केलां. जाय जाणांन आपलो वावर सोडून म्हगे वावर मुखार व्हरपा येयले तांकां देव बरें कर म्हणटा. आनी म्हगे गांवचे सगळे लोक म्हगे चॅनल सबस्क्रायब केले. म्हगे फ्रेंड्स कुयटाय, दुबय, लंडन तेमी भरपूर सपोर्ट केला हें पिक्चर मुखार व्हरपाक. तांकां सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा. आतां हांव मुखार वेता बाब आतोंड डायस. हो आतोंड डायस कॅमेरामॅन, व्हिडिओ शुटींग, काजराकूय शुटींग करता, फिल्माकूय शुटींग करता आनी कॉमेडीकूय शुटींग करता. हातूंत बाब तुका हे चॅनलाचेर येवकार दिता आनी बरो येवकार दिता तुका. म्हणजे हांव तुका विचार सोदिता म्हगेलें शुटींग बरो मनीस हें पिक्चर सगळें लायक जालें म्हणजे तुका कितें फील जालें शुटींग काडटना जायते त्रास पडले कितें तुगे म्हणणें कितें? त्रास पडले म्हळ्यार पटायन ते शुटिंगाक त्रास. हय पूण म्हाका बरें चललें तुगे स्टोरी बरी आहा आनी मातशें रानां न्हू तें रानां म्हणजे बिपायस जाता न्हू कळ्ळें तुका. आनी कोण सोरूप बी आसत तेशिवाय भिरांत धांवता आसतना मागीर शूटिंग काडपा आनी खास थंय थँक्स करपाचें रेमंडान फायट करता आसतना हें पडटा आनी कितें लागता हय आनी धांवप म्हळ्यार भरपूर त्रास पडले तांकां. आनी मिल्टनाक एक शूट आहा तो रानांतल्यान धांवता थंय थिंगा मातशें भरपूर त्रास पडले आनी
म्हाकाय त्रास पडले पण तरी आसता लोकांक दाखोवपाक करपाक पडटा आमगे लोकांगे रिस्पॉन्स कितें आसूं जाय लायक आसूं जाय आनी कांय नाका आमकां आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाचें हेजेर आमकां आनी उमेद येता आनी न्यू भुरगे येताय तांकां आनी काम करपाक यूट्यूब चॅनलाचेर काम करपाक आनी उमेद येता आनी व्हिडिओ घालपाक आनी तुमी तांकां सपोर्ट कराय आनी मुगे सपोर्ट सदां आसतलो कोणाक जाय जाल्यार थँक्यू हातून बाब थँक्यू म्हणजे हांव कितें म्हणून सोदता हातून बाब हें पिक्चर सगल्या मदीं पावलें कित्याक सगळ्यालो सपोर्ट हांव पावलें आनी हांव हॅपी कित्याक म्हगेले 4000 वयर व्यूज जाले म्हूण हांव हॅपी आनी म्हगे चॅनल लोकांनी पयलें सबस्क्रायब केलें म्हूण हांव हॅपी कित्याक एक मनीस न्यू येता ताका तेमी सपोर्ट करपा जाय लोकांक आतां तूं लोकांक कितें मातशें एडवान्स दिना आमगेलो लोकांक हांव कितें सांगूं सोदतां लोकांक म्हणटा तें आतां आमी म्हणटले 4K जाला आनी एडवर्टायज घायलो तेशें चिंतूं जायना हें चॅनल म्हणजे तेगे न्यू चॅनल तें न्यू चॅनल म्हणजे लोकांक पावपाक भरपूर टायम लागता थोडके चिंताय हांव हेगे 4K जालें आनी हो ऑर्डर उलयता तेशें करून चिंतूं जायना कित्याक आमी हें शुटींग काडपाक अशें करून हें दोगांय एडजस्टमेंट करून केलां सगळ्यांनी फ्रेंड सर्कलान हें केलां आनी हें शॉर्ट मुवी ती रिलीज केल्या लोक म्हणटा आमी डोनेशन दिवपाक गेले हें गेलें तेशें कोन्ना कोण खुशेन दिता जाल्यार घेवपाचें हय आनी कोणें अशें म्हणूं जायना तेशें करून चॅनला पब्लिसिटी करूंक जाता व्हिडिओ तेशें करून चिंतूं जायना जाण्याक हें आसता फिलींग आसता कोण काम करपाक आनी तेच ती लोकांक दाखयताय आमी हय आनी हो पसून हांवें व्हिडिओ केला म्हगे पब्लिसिटी करूं न्हय पूण आमगे कलाकारां म्हगे आर्टिस्टांक थँक्स करपाक म्हगे स्पॉन्सर आहाय तांकां थँक्स करपाक हांवें हो व्हिडिओ केला आनी हांव देव बरो करूं म्हणटा बाय सिल्वियाक आनी बाय सोनियाक कित्याक एकू उतरां ती म्हगेली एक्टींग करपा येयली म्हूण तांकां हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी खास करून लास्ट एंड डायस म्हगे कॉमेडी सदां शुटींग करता आनी हेज्या मुखार करतलो आनी फूल आर्टिस्ट फूल कलाकारां हांव थँक्स करता हातून बाब तुका देव बरो करूं ही 2 उतरां तुवें लोकांक सांगितली म्हणून आनी नेक्स्ट बाब तुका थँक्यू सगळ्यांक देव बरो करूं